बेताळपाटी दर्यात नुस्तें मारपाक गेल्ली एक बोट बुडली, 11 नुस्तेकारांक वाटावपाक यश, एकलो हॉस्पिटलांत. फार्मागुडेर येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध, चिंबला ग्रामसभेत आमदाराचेर बहिष्कार घालपाचो थाराव. कामुर्ले मेगा प्रकल्पाक विरोध, मैड्या शारीकरणाक विरोध. हायवे खातीर जमीन संपादीत करिनासतना सॉयल टेस्टिंगाचे सुरू आशिल्ले काम भोंवकारांनी अडायले. कामावेलो सायट इन्चार्ज आनी लोकां मदीं पेटले. RGPचो आमदार विरेश बोरकारान पाट्यावेल्या पार्टीच्या ऑफिसाचो घेतलो ताबो, ऑफिसाक मारले कुलूप, अजय खोलकाराचेरूय काडलो फोग. जानेवारी ते जून ह्या काळात 11,731 ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड करपाची शिफारस. हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप्यांचो आंकडो सगळ्यांत चड. जय हरी विठ्ठलाचो गजर करीत भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो देवकी कृष्णाचो चिखलकालो. जाणटे नेणटे वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उत्सवात वांटेकार. पंजाबाक हालोवन उडोवपाचो कट फसलो. जालंधरांत ISIS समर्थक BKIच्या दहशतवाद्याक अटक. 1.3 किल ID जप्त. महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशात पावसाचो रेड अलर्ट. आसामात 66 जणांक मरण, वराचो 7 लाख लोकांक फटको. हिमाचलात दोंगराची पालसनां कोसळून रस्ते बंद. राजकारण जाला भ्रष्ट. 2028ची विधानसभा वेंचणूक लढोवचो ना, सिद्धरामय्याची घोषणा. 2 म्हयन्या आदींच सोडिल्ले मुख्यमंत्रीपद. इराणाचेर हल्लो करपाचो निर्णय ट्रंपान घेतलो फाटीं. US आर्मीक कारवाय थांबोवपाचे दिले आदेश.